फाटले कितलेशेच दीस जाले कोडार गांवचे लोक प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक विरोध करीत आसा। IIT विशीं मंत्री आणि थळावो आमदार सुभाष शिरोडकराक विचारल्यार तो सांगता की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन खंय चर्चा केल्या उपरांतूच IITचेर उलयतलो। गोंयांत गोंयकारां खातीर खंय जायतीं मोठी कामां करपाची आसात। IIT प्रकल्प बेगीन सुरू जावचो ना अशें सुभाष सांगता। ताचेर निर्णय घेवपाक जाय ना कितें म्हणटा तें तेन्ना मागीर सांगता। म्हाका तें परत लक्षात घेयात। म्हाका तें परत विशय एकच विशय सगळ्यात म्हाका आवडना, कारण खुबशीं मोठी आनी कामां गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंया खातीर करपाची आसात। खूब मोठी कामां आसात आनी ते IITचें काम तशें मोठेंच आसा, पूण ताजे नंतर सविस्तर आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन केले नंतर तें सांगता। पूण लोकां खातीर कितें मेसेज या कोडाच्या? सद्याक तरी कांयच ना, कारण अजून ते रोखडी कितें फाल्यां सुरू जायना। IIT फाल्यां सुरू जायना रोखडी पडटा, तर ताजेर सारको साबार विचार करून निर्णय घेतलो। गोंयांत बारीक समाजाचेर अन्याय जाता। कोडार वाठारांतले लोक IIT प्रकल्पाक विरोध करतात। नव्या सभापतीन पक्षपात करचो न्हय, सभापतीच्या खुर्चेक न्याय मेळोवन दिवचो अशें आमदार विरेश बोरकार उलयलो। आमी कोडार सारख्या एक हितून ST विलेज जी आसा म्हणल्यार तितून आज IITचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा, लोक विरोध करता। तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा। सो हांव तुमचे कडेन मागता की बायस तुमी रावचे न्हू, तुम्ही जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुम्ही न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुम्ही मातशे उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन, म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले, विरोधक कांयच ना कचऱ्या कोतार काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना। सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुम्ही एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारखे डिसिजन घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।